करता म्हजे बरोबर आमचे पंचायत एंड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविन गुदिनो आसात। आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्या संकल्पनेंतल्यान कोविडांतल्या ह्या महाभयंकर काळात सुद्दां तांच्यांनी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरवात केली आनी आमी गोंयांत सगळ्या गोंयकारांच्या सहकार्यान स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना आमी सगळ्यांनी मेळोन लोकांच्या समोर दवरली। 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोवा हे पयले फावटी हांवें आमच्या ग्रामपंचायतींत डायरेक्टर ऑफ पंचायत मिनिस्ट्रीच्या वतीन पंचायतीच्या समोर हो प्रमुख प्रकल्प जाका आमी म्हणटले इन शॉर्ट हो दवरलो। ताज्या पयलीं बेजीक जीपार्ट डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्यांनी सगळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान एक सर्वे केलो। आमकां ग्रामपंचायतीन बेजीक सर्वे केल्या उपरांत डाटा कलेक्शन केलें आनी ताज्या उपरांत आमी प्रत्येक ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण मित्र डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्या मार्फत स्वयंपूर्ण मित्र डिप्लॉय केले। आमचे GCS ऑफिसर गोवा स्टेट कॅडरचे सगळे ऑफिसर्स म्हणजे सिनियर स्केल ज्युनियर स्केल ह्या सगळ्या जाणांक 191 ग्रामपंचायतींनी स्वयंपूर्ण मित्र म्हणून तांकां अपॉयंट केलें। तांकां बेजीक ट्रेनींग स्वयंपूर्ण गोंय करपाची ट्रेनींग ही जीपार्डान दिली। ताज्या भायर इट इज एन डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आनी CMO ऑफिस हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन प्रत्येक हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाच्या वतीन तांकां कशा पद्दतीन तांचे कार्यक्रम इम्प्लिमेंट करपाक शक्य आसा हाजी ट्रेनींग तांकां दिली। आनी स्वयंपूर्ण गोंय हाजी मूळ संकल्पना ही हांवें मांडटा आसतना केंद्र सरकाराच्यो योजना राज्य सरकाराच्यो योजना तांच्या पर्यंत कश्यो पावतल्यो हाज्या खातीर तांकां सगळ्या जाणांक सगळ्यांक एकत्र घेवन काम करपाक लायलें। हेका सगळ्यांत पयलीं आमी म्हटलें की 10 पॉयंट प्रोग्राम्स इट इज एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, वॉटर फॉर ऑल, हावजींग फॉर ऑल, एक फायनान्शियल सेक्युरिटी फॉर ऑल, सोशल सेक्युरिटी फॉर ऑल द इक्विपमेंट फॉर द दिव्यांग्स, ओके। ताज्या उपरांत कृषी कार्ड फॉर ऑल्स, ओके। अशा पद्दतीच्यो हर एक योजना सगळ्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमच्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी हें काम केलें। हेका खूब बरें सहकार्य आमचे सगळे सरपंच पंच हांच्यांनी सगळ्यांनी दिलें आनी विशेश करून स्वयंपूर्ण मित्र आमी प्रत्येक म्हणजे ज्या गांवांतलो आमचो GCS ऑफिसर आसा त्याच गांवांत ताका शक्यतो डेप्यूट करपाचें काम केलें। फाटले वर्सभर म्हणजे फाटले 2 ऑक्टोबर पासून ह्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत म्हाका दिसता जवळपास 12 म्हयन्यांक आमी 8 फावटी हांव आनी पंचायत मिनिस्टर दोगूय जाण वर्च्युअली माध्यमांतल्यान तांच्या वांगडा उलयले, वर्च्युअली माध्यमांतल्यान तांच्या कडेन डिस्कशन्स केलें। आमी हाज्या खातीर वेगळी वेबसायट रेडी केली ज्या वेबसायटच्या मार्फत आमचे सगळे कार्यक्रम जे स्वयंपूर्ण मित्र करतात तितके वेबसायटीचेर आसा। तांचो आमी रिपोर्टींग ॲप डेवलप केलो वीच इज एन इंटरनल रिपोर्टींग तांचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग डायरेक्टर ऑफ पंचायत आनी CMO ऑफिस हाज्या खातीर प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्र हो रिपोर्ट जो आसा आपलो मंथली रिपोर्ट हो आमकां एवरी टायम सेंड करता। आमी दिल्लो टार्गेट कितलो पर्सेंट आपूण अचीव केलो होय टार्गेट आमकां ते दिता। ताचो एक बुकलेटूय बी आमी प्रसिद्ध केलो जो बुकलेट आमी ऑलरेडी सगळ्या पंचायती पर्यंत पावयलो जो प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्राचें काम पर्यंत पावयलो आनी अशा पद्दतीन आमकां 191 ग्रामपंचायतीन खूब बरो रिस्पॉन्स हो सगळ्यां कडल्यान मेळपाक लागलो। 6 म्हयन्या उपरांत आमी आमच्यो 14 म्युन्सिपालिटी ज्यो उरलेल्यो त्या म्युन्सिपालिटींनी स्वयंपूर्ण मित्र हे म्युन्सिपालिटींनी डेप्यूट केले आनी प्रत्येक म्युन्सिपालिटीनूय बी आतां स्वयंपूर्ण मित्रांचें काम खूब बऱ्या पद्दतीन सुरू जाल्लें आसा। बट खरें काम जें आसा हें आमकां ग्रामपंचायतींनी एग्रीकल्चरच्या बाबतींत, हॉर्टिकल्चरच्या बाबतींत, डेरीच्या बाबतींत, फ्लोरिकल्चरच्या बाबतींत आनी स्किमी सगळ्या लोकां पर्यंत पोवचण्याच्या बाबतींत आमकां मेळटा। हाका सहकार्य जें आसा प्रत्येक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट म्हणजे प्रत्येक मिनिस्ट्रींतल्यान सगळ्या जाणांनी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ह्या आनी मंत्र्यांनी सगळ्यांनी सहकार्य दिलें मिनिस्टरांनी म्हणून आमकां तेंच्या पर्यंत पावपा खातीर खूब बरें सहकार्य मेळ्ळें। इवन दो आमचे प्रत्येक कडेन आमदार मंत्री हे ह्या कार्यक्रमांनी सहभागी जाले। खास करून जे IAS ऑफिसर आसा हांच्यांनी हो कार्यक्रम आमी सांगल्या उपरांत सिरियसली घेतलो। तांच्यांनी बी प्रत्येक ग्रामपंचायतींनी विजीट केलें, स्वयंपूर्ण मित्रांक मेळ्ळें, तो कार्यक्रम कसो चालू आसा हो तेंच्यांनी पळयलो। म्हणजे कोविडांतल्या महामारींत सुद्दां इन्क्लुडींग वॅक्सिनेशन प्रमोट करपाकूय बी स्वयंपूर्ण मित्रांनी खूब बरें मोलाचें सहकार्य जें आसा हें तेंच्या कडल्यान मेळ्ळें। आनी जेन्ना आमी हो कार्यक्रम रिव्यू घेतलो एका वर्सा उपरांत तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें
की सगळ्या फिल्डात आमी खूब बरी डेव्हलपमेंट जी आसा ही केल्ली आसा. म्हणजे विशेश करून हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें आनी खास करून सांगपाक खूब खोस भोगता आत्मनिर्भर भारत हाच्या अंतर्गत माननीय मोदीजी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो जवळपास 80 पेक्षा चड स्कीम ह्यो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो तेंच्यांनी त्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत डिक्लेअर्ड केल्यो आनी त्यो स्किमी आमी आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी लास्ट लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सक्सेसफूल जाले. फॉर एग्जाम्पल सांगतलो आसत फॉर एग्जाम्पल इट इज एन वेटरनरी डिपार्टमेंटाची तांच्यांनी जे पयले फावटी कृशी कार्ड हे आमचे दुधकार फार्मरांक दिवपा खातीर तांच्यांनी सुरवात केलें आनी दुधकार फार्मराक तांच्यांनी 1,60,000 रुपया लोन हें लोन जें दिलें गोंयांत जवळपास एट प्रेझेंट 50% दुधकार फार्मरां पर्यंत आमी कृशी कार्ड पावयलें आनी 50% फार्मरांक आमी तें लोनूय बी म्हणजे 20 कोटी पेक्षा चड लोन 1,60,000 रुपया फार्मरांनी घेतलें. अश्यो वेगवेगळ्यो फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो योजना आसात त्यो तेंच्या पर्यंत पावयल्यो, एग्रीकल्चराच्यो आसात त्यो पावयल्यो. आमी सेंट्रल स्कीम तर पावयल्योच पावयल्यो म्हणजे आमी आमचो टार्गेट जो आसा हो सेट करून घेतलो आनी तो अचीव करपाक पावले. आज खास करून ही प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा हें काम आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांकां वैयक्तीक मेळ्ळो तेन्नाय हांवें सांगलें आनी विशेश करून हांवें तांकां ह्या कामाच्या विशयी आमी बरयलें. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी फाटले फावटी जशें गोंयांत 100% वॅक्सिनेशन पयलो डोस कंप्लीट केलो त्या बद्दल अभिनंदन करपाक तेंच्यांनी व्हर्च्युअली टॉक हे आमच्या गोंयकारांच्या वांगडा केलो म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आनी बेनिफिशरीज. त्याच धर्तीचेर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी एग्री केलें की आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा ह्या योजनेच्या अंतर्गत येता त्या 23 तारखे दिसा सकाळीं 11 वरांचेर ते गोंयकारांक संबोधीत करतले. ते गोंयकारांक संबोधीत करता आसतना आमच्या विशेष करून ह्या कार्यक्रमाचें स्वरूप फाटले फावटी सारकेंच पयलीं आमचे CS ह्या कार्यक्रमाचे सुरवात करतले, हांव वेलकम करतलो. ताज्या उपरांत एक शॉर्ट फिल्म 4 ते 5 मिनटाची फिल्म आसा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हेजेर ती फिल्म दाखयली वयतली. ताज्या उपरांत माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे 7 जाणां कडेन म्हणजे भितर सरपंच आसा, चेअरपर्सन आसा म्युनिसिपालिटीचो, ताज्या भितर स्वयंपूर्ण मित्र आसा आनी ताज्या उपरांत 4 बेनिफिशरीज आसा. अशा 7 जाणां कडेन डायरेक्टली माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे इंटरेक्शन करतले आनी त्या निमित्तांत गोंयांत जो स्वयंपूर्ण गोंयच्या बद्दल जो कार्यक्रम चालू आसा तो कार्यक्रम ताजो एक रिव्यू घेतले आनी त्याच बरोबर ते त्या कार्यक्रमाच्या विशयी म्हायती जाणून घेतले, गोंयकारांचें अभिनंदनूय करतले. सांगपाक खूब खोस भोगता हो कार्यक्रम फुडें व्हरपा खातीर आमच्या पंचायत मिनिस्ट्रीच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ पंचायत, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग हांच्याय कडल्यान आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचो हो कार्यक्रम तेंच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेवन सकयल्या लोकां पर्यंत पावयलो. त्या खातीर विशेष करून पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिन्होनूय बी ह्या कार्यक्रमात इंट्रस्ट घेवन आपले डायरेक्टर आसतले, सेक्रेटरीज, तेंचे तलाटी म्हणजे इवन दो खुबशा म्हणल्या पेक्षा मॅक्झिमम ग्रामपंचायतींतलो पंचायत स्टाफ आमी गव्हर्मेंट स्टाफ म्हणटा आसतना पंचायत स्टाफ सुद्दां तितून इनवॉल्व जालो. स्वयंपूर्ण मित्र फक्त शेनवाराच न्ही तर आयतार दीस सुद्दां ते काम करपाक लागले. तेंचे 4-4 दीस 5-5 दीस असे इनोवेटीव कार्यक्रम तांच्यांनी आपल्या ग्रामपंचायतीत केले. इवन दो तांच्यांनी हे कार्यक्रमाक CSR ऑथॉरिटीच्या थ्रू तांच्यांनी वेगवेगळे फक्त गव्हर्मेंट फंड न्ही तर तांच्यांनी CSR ऑथॉरिटीच्या थ्रू सुद्दां वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा हे तांच्यांनी लोकां पर्यंत पावयले. त्या खातीर खऱ्या अर्थात आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना चालीक लायिल्ली आसा. निश्चितच म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता की ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमी स्वयंपूर्ण गोंय करपाची गती घेतलेली आसा. आमी जेका म्हणटा 100% स्वयंपूर्ण गोंय जालें अशें हांव म्हणचो ना, बट निश्चितच 19 डिसेंबर 2021 पर्यंत आमी निश्चितच स्वयंपूर्ण गोंय करपाक सुरवात जाल्ली आसा. ही प्रक्रिया निरंतर चालू उरपाची प्रक्रिया आसा. निश्चितच आमकां बदल जो आसा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी कल्चर, फिशी कल्चर हितून आमकां सगळ्यात मोठो बदल जो आसा हो दिसपाक लागला आनी गोंयकार खूब तरणाटे आसतले, शेतकरी आसतले, नुस्तेकार आसतले ह्या स्किमीचो येवजणेचो खूब मोठो फायदो घेता आसतना मत्स्य संपदा सारक्या योजनेचो फायदो आमकां गोंयांत घेता आसतना दिसता. आमी एग्रीकल्चराचे पयले फावटी कितलेशेच मोठ्या प्रमाणात कृशी कार्ड, कृषी किसान क्रेडीट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, ऑर्गेनीक फार्मींग
हें करता आसतना आमकां खुबशे जाण शेतकरी दिसता ती खऱ्या अर्थात गोवा स्वयंपूर्ण जावपाक लागला अशें म्हाका दिसता आनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी गोंयकारांचें अभिनंदन करपा खातीर येता त्या 23 तारखे दिसा तांचें इंटरेक्शन समेस्त गोंयकारां कडेन आसा म्हणजे आव्हान आसा सगळ्या ग्रामपंचायतींनी हो कार्यक्रम सगळ्या खातीर स्क्रिनींग केलो वयतलो प्रत्येक ग्रामपंचायतीन ह्या कार्यक्रम पळोवपाची सोय ही डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन इन्स्ट्रक्शन दिला तांच्या खातीर व्हडली स्क्रीन आनी लोकांक इनवॉल्व करून सगळे सरपंच पंच हांच्यानी हो कार्यक्रम पळोवचो विशेश करून म्युन्सिपाल्टीनी सगळी कडेन स्क्रीन लावन हो म्युन्सिपाल्टी एरियेनूय बी हो कार्यक्रम पळोवपाची सोय थंयसरूय एवेलेबल आसतली ताज्या शिवाय आमचे डायरेक्टर ऑफ वुमन एंड चायल्ड हांच्या वतीन आमचे रवींद्र भवन सांखळे रवींद्र भवन कुडचड्या रवींद्र भवन मडगांव राजू कला मंदिर फोंडा हांगासरूय बी मोठ्या प्रमाणात हो कार्यक्रम पळोवपाची वेवस्था आमच्या ह्या वेन्यूचेर केली वयतली खास करून लोकांक हो कार्यक्रम पळोवपा खातीर आमचे मेन बस स्टँड आसा थंयसरूय बी स्क्रीन लावन हो कार्यक्रम पळोवपाची सोय ही सगळ्या लोकां खातीर केली वयतली हो कार्यक्रम दूरदर्शन आनी गोंयांतले सगळे लोकल चॅनल हांच्यांनी तो लायव्ह करचो सोशल मिडिया यूट्यूब मिडिया हांच्याय खातीर हो कार्यक्रम सगळे कडेन उपलब्ध आसतलो आमचो टार्गेट आसा की मॅक्झिमम गोंयांतल्या लोकांनी एट अ टायम हो कार्यक्रम पळोवचो जेणे करून प्रेरणा घेवन सगळ्यांनी खऱ्या अर्थान की स्वयंपूर्ण गोंयच्या ह्या प्रक्रियेत सहभागी जावचे हो आमचो प्रयत्न आसा हो पूर्णता आमी जशें म्हणटा की केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार हांच्या संयुक्त विद्यमानान चलपी हो कार्यक्रम आसा सगळ्या सरपंच पंच जिल्हा पंचायत सदस्य विशेष करून तांच्यांनी बी हो कार्यक्रम पळोवचो आमचे खास करून सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट प्रत्येक जाग्यार ज्या ज्या जाग्यार तांकां शेनवारची सुटी आसली सुद्दां आसत जाल्यार त्या त्या जाग्यार ते कार्यक्रम पब्लीक प्लेसीचेर येवन ते कार्यक्रमांत भाग घेतले पार्टिसिपेट जातले ते कार्यक्रम हो पळयतले आमचे कॅबिनेट हांगासल्यान आसतले खासदार सेक्रेटरिएटांतल्यान कार्यक्रम पळयतले आमदार आसता तेंच्यांनी त्या त्या ग्रामपंचायतींतल्यान हो कार्यक्रम पळोवचो तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हो कार्यक्रम सगळ्या गोंयकारां पर्यंत पावचो पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ही योजना केल्या उपरांत ही कार्यक्रम ज्या सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपी राज्यांतल्या लोकां कडेन डायरेक्ट उलयता ही आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता समेस्त हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे इंटरॅक्शन्स आमी सगळ्यांनी डायरेक्ट लायव्ह त्या दिसा पळोवचे ही म्हजी सगळ्या जाणांक विनंती आसा देव बरें करूं हो पर्टिक्युलरली हाजेर CSR फंड म्हणटा आसतना आमची CSR ऑथॉरिटी आसा आमी CSR ऑथॉरिटीचे आमी करता बट हाज्या व्यतिरिक्त आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र आसा ते आपल्या पर्सनल कॉन्टॅक्टाचेर रोटरी क्लब आसतले लायन्स क्लब आसतले सम्राट क्लब आसतले हांच्या सहकार्यान तांच्यांनी वेगवेगळे कडेन वेगवेगळे कार्यक्रम घेतले खास करून अस्तोडा ग्रामपंचायतीन रोटरी क्लब ऑफ आय थिंक फ्रॉम म्हापसा हांच्यांनी 5 lakhs ऑफ रुपीज एक दिव्यांग भुरग्याक तेंच्यांनी दिले तेंच्यांनी आमकां आत्तां रोटरी क्लब हांच्या सहकार्यान आमी जी 2 lakhs रुपीज आमी गव्हर्मेंटान जी घरां बांदपाक दिली जवळपास 35 ते 40 घरां जी आसा ही तेंच्याय सहकार्यान आमी बांदता हें आमच्या CSR ऑथॉरिटीच्या वेगळें हांव माविनाकूय बी ह्या कार्यक्रमाचेर एक तांच्यांनी उलोवची हे ताका रिक्वेस्ट करता 2 मिनटां पळय लेट मावीन हो कार्यक्रम कसो चलता तो पयलीं कितें आसलें इवन डिपार्टमेंट आपआपलें काम पळयताले देर इज टू बी नो इंटरॅक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट लोकांक कितें बरें पडटा आतां स्वयंपूर्ण मीट केले उपरांत that officer reaches out to other departments, they interact with each other and officer जावन मेळनासले इंटरडिपार्टमेंटल ते मेळपा लागले आसा म्हणून चड काम जाता एक दुसरें एक बदल म्हणल्यार जे गव्हर्मेंट फंडांसूनच कामां जातालीं स्वयंपूर्ण मित्र सिन्स दे आर रिचींग आउट टू द पीपल लोकां मेरेन पावता हे सगळे लोकांची इतली मागणी तांकां फुलफील करून दिसता दो इट इज नॉट इट इज बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्युटी अंडर CSR प्रायवेट पीपल इंडस्ट्रियलिस्ट ते एप्रोच जाता आनी लोकां जाय ते दिता आतां हिंगा 5 लाख रुपया ते CMाक उदाहरण दिलां ते मनशां पावले सो गरजेन कोण आसा तांकां पावपा लागला आनी म्हाका दिसता हें एक बरें पॅन्डेमीक टायमाक आमकां एक सबक मेळ्ळेली आसा की वी हॅव टू रीच आउट टू इच अदर स्वयंपूर्ण गोंय वायल रिचींग आउट टू एवरीबडी एट द सेम टायम यू आर बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. It has also taught us to be self-reliant
Sadda, though the world is so much interconnected in every possible way, at the same time we should be independent. हे आमकां स्वयंपूर्ण गोय आणि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम शिकयता. This is beautiful tuning between the center and the state of Goa. म्हणून आमचे मान्य प्रधानमंत्रीन योग्य समजुणी घेतली की आय हॅव टू कनेक्ट डायरेक्टली विथ द पीपल ऑफ गोवा. आमचे माननीय मुखेलमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंत इतलो बरो कार्यक्रम हाडला. तेकाय दिसले ते माध्यमांसून आमच्या लोकांक कनेक्ट करपाक. म्हाका एकूच सांगा, हेजे आदी खंयचेय प्रधानमंत्री केन्ना डायरेक्ट लोकां कडेन इंटरेक्ट जाल्लो, उलयल्लो ल्हान मनशा कडेन? एक टिका उत्सव जालो तेन्ना उलयलो, दाखयलो आपलो प्रेम खरें आमचे भारत निवासियांक, भारत सिटिजनांक, आमचे गोंयकारांक दाखयलो. आनी आतां सेकंड टायम दाखयता इतले सुंदर कार्यक्रम. खऱ्यांनी लोकांनी हेजी ओळख घेवपाक जाय. इतलो सुंदर प्रोग्राम आमचे मान्य मुख्यमंत्र्यान गोंयचे खातीर दिल्लो आसा. आनी हो सरकार खरे अर्थान लोकांचे बरेपण चिंतता, थिंकींग आवट ऑफ द बॉक्स. हें लक्षांत दवरपाक जाय. इतलेंच म्हाका सांगता. तुका हांव डेफिनेटली सांगतलो जाल्यार तेजोय रेशियो आमचे डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हो रेशियो घेयत आसा. बट हेजेर फोकस करता आसतना हांव सांगतलो द 40% ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हॅव इनक्रीज, 6% ऑफ द फ्लोरिकल्चर इनक्रीज जाला, इट इज एटलीस्ट 10% ऑफ द डेरी फार्मिंगान इनक्रीज जाला. ऑफकोर्स ताज्या भायर आमी हेका हांव द गोवन द ब्रँड हाज्या सकयल गोंयांत म्हणजे फ्रूट प्रोसेसींग सुरू जालें. गोंयांतलो फणस इतकी वर्सां फक्त सगळो पेड्ड्यार जातालो, तेजो जॅम तयार करपाक सुरवात जालो, तेजो ज्यूस करपाक तयार सुरू जालो. म्हणजे तुमी मुद्दामून म्हणजे पयलो बायोडायवर्सिटी बोर्डाच्या अंडर पयलें सेंटर आमच्या पाळये ग्रामपंचायतीन सुरवात जाल्लें आसा. अशीं 6 सेंटरां सुरू जातलीं. स्फूर्तीच्या अंडर क्लस्टर जो सुरू जातलो म्हणजे पॅडी क्लस्टर सुरू जावपाचो आसा, फ्रूट क्लस्टर सुरू जावपाचो आसा. गव्हर्मेंटच्या हितून ह्या प्रत्येक क्लस्टराक 2 crores ऑफ रुपीज आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी मदतूय मागयला. म्हणजे बार्देसान एक सुरू जाता, बिचोलेन सुरू जालो, इवन दो सांग्या भागांतल्यान आमी एक सुरू करता. अशे वेगवेगळे कडेन 6 कडेन वेगवेगळे क्लस्टर्स आमी हातूंतल्यान सुरवात करता. ह्या क्लस्टरांनी आमी जशें तुका म्हटलें, एकी कडेन फक्त रायस हे जे आसा पळय न्ही, म्हणजे उकडो तांदूळ तयार करप हाज्या खातीर थोडे कडेन फ्रुट्स फक्त म्हणजे जॅक फ्रुट्स आनी हेजेर प्रोसेसींग करपाक सुरू जातलें, कोकम हाजेर प्रोसेसींग करपाक सुरवात जातली. एट प्रेझेंट जो साकपाळयेन जो सुरवात जाल्ली आसा ताजेर जॅक फ्रूट प्रोसेसींग सुरू जाल्लें आसा, कोकम प्रोसेसींग सुरू जाल्लें आसा. तुजे बाकीचे जे आमच्या कुळागरांनी जितके प्रोड्यूस जाता तितके प्रोड्यूस जे आसा ते प्रोसेस जावन द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल ते प्रॉडक्ट विकले वता. म्हणजे जर लोणचें विकलें वता, जाम विकले वता, हे सगळे प्रॉडक्ट हे जवळपास 12 काय 13 तरेचे प्रॉडक्ट हे जे आसा एट प्रेझेंट द गोवन ह्या ब्रँडिंगाच्या सकयल मार्केट करता. लोकल हे एट प्रेझेंट आमी आमचो बायोडायवर्सिटी बोर्ड गव्हर्मेंटाचो आसा ताज्या मार्फत ते करता. एट प्रेझेंट तरी इट इज इन द लोकल मार्केट, इट इज अवेलेबल. शेतकारांनी व्हरून आपलो रॉ मटेरियल थंयसर दिवप आनी तेज्या उपरांत तेजेर प्रोड्यूस करतात. रायट, पंचायती कडल्यान आनी म्युन्सिपालिटी कडल्यान प्रपोजलां मागयल्ली. आमकां मॅक्झिमम 80% पंचायती कडल्यान प्रपोजलां आयल्या. आमी ह्या कदाचित मंथ एंडींग पर्यंत तांकां पयलो इन्स्टॉलमेंट ऑफ द 50% ऑफ द एमावंट ही रिलीजूय जातली. सांगपाक आनी एक म्हाका खूब खोस भोगता, प्रधानमंत्री विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना, ह्यो योजना खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट जावपाक लागल्या. म्हणजे केंद्रांतल्यो योजना जेंच्या कडेन आतां दुर्लक्ष केल्लें, हाका खास करून ऑल द नॅशनलायज बँक्स हाची खूब मोठ्या प्रमाणांत मदत आमचे स्वयंपूर्ण मित्र घेता आनी त्यो इम्प्लिमेंट करता. 12 रुपयांनी इन्शुरन्स करप, 230 रुपयांनी इन्शुरन्स करप, हें काम खूब स्वयंपूर्ण मित्र गांवांनी करता आसतना दिसता. इवन दो आमच्या सांगे मतदारसंघात एका वार्डात पूर्ण गांव जो आसा पळय न्ही, हो तेंच्यांनी इन्शुरन्स ह्या अंतर्गत केल्लो आसा. ऑफकोर्स हितूंतल्यान जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी म्हणटा, पिगरी सारकिले वेवसाय लोकांनी हातांत घेतले, पोल्ट्री सारकिले वेवसाय करपाक सुरवात केली. हेय बी इट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. फ्लोरिकल्चरा खातीर लोक नव्या मोठ्या प्रमाणात भायर सरलेले आसा. त्या खातीर म्हणजे आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर EDC तांकां मदत करता. EDCचे वर्कशॉप
खूब जाणांनी घेतले. आमच्या ITIची मदत घेवन तांकां ट्रेनिंग घेवपाची. माविनान रायटली सांगलें की इट इज अ इंटर डिपार्टमेंटल, म्हणजे एकत्र हाडून तांकां वेगवेगळ्यो फेसिलिटीज मेळोवन दिवप. हें काम स्वयंपूर्ण मित्र करपाक लागलेलो आसा. फिशरीज डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी, म्हणजे आतां फाल्यां जर तुमी पळयशात न्ही, मत्स्य संपदा हाज्या पयलीं ताजो फायदो सकयल्या लोकां पर्यंत पावनाशिल्लो, तो फर्स्ट टायम पावपाक लागलो. whatever initiative you have taken have done very good for पंचायत. पण कांय पंचायती आसा तुम्ही जेन्ना लोकां फुड्यान पळयता ग्राम सभा अजूनय घेयना. कितें ग्राम सभा विच इज एन इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ ग्राम सभा घेवपाक ऑलरेडी सगळ्या जाणांक एलाव केल्या आतां. अजून तुमचे तो पूल मोडलेलो पळय आमचे मेळ्ळो तो फुडलो प्रोसेस जावन ते केन्ना करतले? कित्याक तेजो ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस जाला. तांकां एक म्हणजे तुमी पयलीं म्हणल्यार सरकाराक अभिनंदन करूंक जाय आसलें, तेंच्या डायरेक्टली आमी तांकां एट प्रेजेंट तेंची सोय करून दिली, बरोबर आसा. आनी दुसरी गजाल, आमी टेंडरूय केलो, तो बांदपाक सुरवात जातलो. 191 ग्रामपंचायतींनी 191 स्वयंपूर्ण मित्र आसा. 14 म्युनिसिपालिटींनी 14 स्वयंपूर्ण मित्र आसा. हाज्या वयर म्हणजे प्रत्येक तालुक्यांत नोडल ऑफिसर आसा. 12 तालुक्यांनी 12 नोडल ऑफिसर काम करता आनी दे आर डायरेक्टली रिपोर्टींग टू परत आसा तशें आमच्या डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. हाच्या अंतर्गत फाटले फावटी ऑल द IAS ऑल्सो दे हॅव विजिटेड. प्रत्येक पंचायतीन एक स्वयंपूर्ण मित्र आसलो सुद्दां आसत जाल्यार आमच्या सगळ्या IASांनी फाटले फावटी सगळ्यो ग्रामपंचायती विजीट करून काडलेल्यो आसा. ग्रामपंचायतींनी वचून प्रॅक्टिकली स्वयंपूर्ण मित्र कितें करता, सरपंच आनी तेज्या मदीं कॉर्डिनेशन कशें आसा हें तेंच्यांनी पळयलां. हांव मुद्दामून सांगतलो, तुमी बेताल बाटीम जर केन्ना गेले न्ही रे, जाल्यार बेताल बाटीमचे लेक आत्तां जे आमच्या स्वयंपूर्ण मित्र आनी तेज्या बरोबर 60 lakhs रुपीज WRD डिपार्टमेंटान ताका दिले. 40 वर्सांचे तळें ग्रावंड जाल्लो पळय न्ही, तेज्यांनी डिसिल्ड केलां. पयलीं तो म्हाजो फोटो जो व्हायरल जाल्लो हांव आनी बाबाशान इन दॅट लेक इट इज दॅट वी हॅव इनॉग्रेटेड. हय, बोटींग करता आसतना बोटींग करता 40 वर्सां उपरांत तेंच्यांनी लेक परत डिसिल्ड करून लेक तयार केला. म्हणजे दीस इज द इनिशिएटिव्ह our Swayambhurna Mitra has taken. Okay? Just one yes, point. you have the one photograph. Just one point. Swayambhurna एक मिनिट Mitra, Bhavin. I forgot photograph. म्हाका सांगपा जाय. मग साथ देतो. Yes, thank you. सांग मग एक मिनिट. एकूच पॉइंट हांव मिस जालो. For the first time, because of Swayambhurna Mitras, government servants are working on Saturday and Sunday. They are doing as if it is their personal mission. They are working in missionary mode. म्हणून इतले achievement जाला. Even private people they are approaching. So that you should appreciate them. In fact, CM complimented them. I also compliment and appreciate the good work that they are doing. हय. Second to 70% of the vaccination, 72% कितें तरी जाला. 72% केन्ना चल्ला आमचो प्रयत्न चालू आसा. 30 ऑक्टोबर म्हटलां आमी. हिंदी तूं पळयता मरे पोर्टल काडटा तें चालू आसा, ताका 2 मिनटान हिंदीन दिता. गोवा के अंतर्गत हमारे गोवा में जो हमने स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रम चालू किया था, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ में हमारे पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो जी यहाँ पे उपस्थित हैं. स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत हम 2 अक्टूबर 2020 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था. लास्ट 1 साल से हमारे पूरे गोवा में सभी ग्राम पंचायत में स्वयंपूर्ण मित्र जो 1 साल भर में काम कर रहे हैं. और लास्ट यानी 10 पॉइंट प्रोग्राम्स जो हमें हाउसिंग फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल दिव्यांग शुड गेट द इक्विपमेंट. इसी तरह से वो हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो स्वयंपूर्ण मित्र काम कर रहे हैं. इसीलिए इस कार्यक्रम को एप्रिसिएशन करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 23 अक्टूबर 11 बजे गोवा के सभी लोगों के साथ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए बात करने वाले हैं. इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा, उसके बाद में शॉर्ट फिल्म फॉर द 5 मिनट की शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी. उसके बाद में माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमारे गोवा के 7 लोगों के साथ, सरपंच हैं, चेयरपर्सन हैं, स्वयंपूर्ण मित्र हैं और बेनिफिशरीज, इनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे और माननीय मोदी जी गोवा के लोगों को संबोधित करेंगे. मैं आह्वान करता हूं, ये कार्यक्रम सभी ग्राम पंचायत में, गोवा के हर एक ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम बड़ी मात्रा से दिखाया जाएगा. हर एक म्यूनसिपालिटी में और हर
અને बस स्टैंड और कॉमन प्लेसेस पे स्क्रीन पे इस कार्यक्रम बड़ी मात्रा से सभी लोकल चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया और दूरदर्शन पे कार्यक्रम बड़ी मात्रा से जाएगा। गोवा के मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम को उसी दिन लाइव देखेंगे। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी का जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो रहे हैं इसके गोवा के लोगों की तरफ से अभिनंदन कर रहा हूँ। एक्चुअली उनका ही कार्यक्रम जो आत्मनिर्भर भारत है वही कार्यक्रम हम आगे लेके लास्ट तक लोगों तक पहुँचाने के काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत में उन्होंने 80 से ज़्यादा स्कीम्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से लॉन्च किए वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे हर एक डिपार्टमेंट ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोर देन 60 डिपार्टमेंट्स हम स्कीम लोगों तक इम्प्लीमेंट कर सके। इस कार्यक्रम में मुझे हर एक जो सरकारी अधिकारी थे सभी उन लोगों ने सैटरडे भी काम करते हैं, संडे भी काम करते हैं, इनको मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि 23 अक्टूबर को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हो जाए। थैंक यू। कितना इम्पोर्टेंट पंचायत म्यूनसिपैलिटी डेफिनेटली हमें भारत आत्मनिर्भर करना है तो गांव स्वयंपूर्ण होना चाहिए। गोवा स्वयंपूर्ण हो जाएगा तो ही जाके भारत आत्मनिर्भर हो सकता है और सभी स्वयंपूर्ण मित्र बहुत ही और गांव के पंच सरपंच इस कार्यक्रम में खुद होके पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा ने हमें इस कार्यक्रम में मोटिवेशन मिल रहा है। डेफिनेटली लास्ट एक साल से हम जो स्वयंपूर्ण गोवा के कार्यक्रम लिया है तो हॉर्टिकल्चर 40% प्रोडक्शन बढ़ा है, 10% मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है, 6% फ्लोरिकल्चर बढ़ा है, इवन द फिशिंग एक्टिविटी बढ़ी है। इसी तरह से हम जो सब कुछ प्रोडक्टिविटी गोवा में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बढ़ी है, इसीलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। फिल्म फेस्टिवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जातली मरे।